उमेदवार जिल्हा पंचायत कलंगूट मतदारसंघ तर्फे आयज आमचो प्रचार आमच्या खोबराड्यान जाल्लो आसा आनी आमचे वॉर्ड मेंबर आनी आमचे सगळे कार्यकर्ता सगळे भायर सून आमी प्रचार बरे जोरान केल्लो आसा. ज्या मूड आहा लोकांचो तो प्रमाणे प्रॉमिनंट आसा की आमी का बरो सपोर्ट आहा ह्या वाड्यार आनी लोक आमच्या वांगडा तेंको दिवपाक आहा. कोण केन्ना इलेक्शनाक भायर सरना ते म्हणून आयज भायर सरलेले आसा आनी हाका एक पॉझिटीव एक एनर्जी येयल्ली आहा आनी बरी हाय स्पिरिटान आमी हो वाडो कवर करतले आयज. हो आमचो एक 17वा दीस आयचा प्रचाराचो आनी आयच्या लास्ट फायनल लेग आमचो कलंगूट मतदारसंघ कलंगूट गांवांत आमी फाल्यांच्यान आमी कानोळे स्टार्ट करतले. वी हॅव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द 70% एरिया आमी कवर केल्ली आसा मतदारसंघाची आनी फाल्यां आमचो कानोळेच्यान प्रचार स्टार्ट सुरवात जातलो. तर हांव पासून कॉन्फिडंट आसा हे इलेक्शनाच्या बद्दल आनी मायेन लोकां कडेन जे आमी जे 1.5 वर्सां 2.5 वर्साच्या कार्यकाळांत जो म्हाका संदी मेळिल्ली त्या जी कामां हांवें त्या प्रमाणे हातीन घेतली त्या प्रमाणे म्हाका लोकांनी बरो सपोर्ट केल्लो आसा आनी तोच म्हाजो वावर पळोवन म्हाका आमच्या कार्यकर्त्यांनी आनी आमच्या मायकल लोबोन तेका दिवन म्हाका फुडाकार दिल्लो आसा. त्याच कॉन्फिडन्स हांव फुडें सरोन म्हाका लोकां कडेन हांव अपील करता की येता ते 22 तारखेर सगळ्यांनी भायर सरून आमकां कमळाचेर शिक्को मारून आमकां भोवमतांनी निवडून दिवची म्हणून हो एक आमचो रिक्वेस्ट करता. आनी तसोच हांव म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो पासून थँक्यू म्हणटा तांकां हांव आभार व्यक्त करता. आमच्या खोबरोडचे लोक आनी सगळे कलंगूट मतदारसंघाचे जितले तरुण म्हणना तुमी बाकीचे तुमचे सिनियर सिटीजन आनी सगळे मिडल एज जितले लोक भायर सरले तांकां हांव एक आभार व्यक्त करता की तुमी म्हाज्या प्रेमा खातीर तुमच्या उतरा खातीर तुमी भायर सरून तुमचो टायम म्हाका दिवन तुमी म्हाका बरो कॉन्फिडन्स दिला आनी हांव तेच तुमच्याच गटायेचेर तुमच्याच हेजेर हांव मोटिवेटेड आसा. असोच तुमी म्हाका सदांच हेल्प करता. हांव तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो. थँक्यू व्हेरी मच. आयज आमी दत्तप्रसादाक शिकोवन हाडपाक तेज्या होम टावन म्हणजे खोबराड्या भोंवता आनी सगळ्या घरांच्यान एक एक मनीस भायर सरलेलो आहा. कित्याक तेंच्यांनी पंचायतीचें काम पळयल्लें आहा, MLAचें काम पळयल्लें आहा आनी तेंच्या तेक्यान आमी लोकांची जायती कामां केल्लीं आमी लोक भायर सरलेलो आहा. आनी म्हाका कांयच दुबाव दिसना की आमचो दत्तप्रसाद दाबोलकर ह्या वॉर्डार न्हू आख्ख्या कोंगुटीन लीड घेतलो आनी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो 2,500-3,000 वोटांनी येतलो ही म्हाका पूर्ण खात्री आहा. कित्याक लोकांचो सपोर्ट आमकां खूब मेळ्ळो आनी लोकांक पळोवन म्हाका खूब उर्बा जाता. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा तुमकां मिडियाक तुमी येवन आमकां हांगा सहकार्य केल्या बद्दल. देव बरें करूं. म्हाजें नांव पुजा मटकर. हांव कालंगूटचे डेप्युटी सरपंच. म्हाका एक बरें दिसलें कित्याक आमी लोकांची कामां केली पंचायतीनसून पूण तेंच्यांनी आमचो साथ सोडलो ना. आयज सगळ्या वाड्यांनी आमी भोंवली पूण सगळ्यांनी आमकां तेंको दिलो आमच्या दत्ता दाबोलकाराक जिखून हाडपाक. आनी तशेंच आमच्या कालंगूटची की कामां उरले बाकीचे उरले आनी कितें आमी केन्ना तेंचे साथ सोडची ना की केन्ना येवनी आमी सदां तेंच्या वांगडा आसतली.